देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माये मोगाचो ह्यो करिता. तुमची खासगी मागणी ते मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरेदीन ते आसा ते मनांत दवरून ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं, बरीं मनशां, पूण आमी जाणो कशे भाशेन आमी जियेता पळय ती सट करून पातकान पडटा आनी पातकानूच उरता. त्या पातकांतलीं भायर सरच्याक आतां आमी देवाचें बोगसोडें मागया आनी एकामेकाचें सगळ्यां हात जोडून म्हणया. हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटांतल्यान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सावन खबरवारीक सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुवेस्परा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा सोमेस मनशांच्या तारोका बागयोन सिरिल आनी ताचो भाव मेथोडियस हांचे विणवणेन स्लोवेनियाच्या पोरसांक तुज्या स्वताचो उजवाड तुवें दाखयलोय. तुजी शिकवण आमच्या काळजांत आनी मनांत कोंचोय आनी आमकां एकाच भावार्थांत एकवटावन तुका समोरपणान वाखाणूंक पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाळलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें दुस्मान काय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. मागीर बायलेक म्हणलें, तुज्या बालोंतराचे कश्ट हांव खूब वाडयतलो आनी कश्टां दुखीनी तूं भुरग्याक जल्म दितली आनी तुजी ओंडवणी तुका दादल्या वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आडवळलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून जमनीचेर शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत कश्टांनी जमीन कमाईस करून तुजें पोट भरतलोय. ती जमीन तुका खांटे खुंटे आनी कुसां उत्पन्न करतली आनी शेतांतलें तण तूं खातलोय. आनी तूं जमनींत परत वचो पर्यंत तुज्या कपोलाचो घाम वारून तुजो दिसपटो ग्रास झडटलोय, कित्याक तेच जमनींतलो तुका काडलोलो. तूं धूल आनी परत तुजी धूल जातली.
दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळे जिव्याची आवय. सर्वेस्परा देवान दादल्याक आनी ताचे बायलेक चामड्याची आंगोस्त्रां केलीं आनी ती ताणीं घालीं. तेन्ना सर्वेस्परा देवान म्हळें, पळय, वायट बरें वळखून मनीस आमचे सारको जाला. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुखाचें फळ काडून खायत आनी वसो सदां सर्वदां जिवंक सोदीत, पूण हें करूंक ताका दिवचें न्हय. सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलोलो तीच जमीन कमाईस करूंक वैकुठांतलो ताका भायर घालो. मनशाक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशी तो वचोन जावंक उज्याची तलवार हातान घेवन वैकुठांचे उदेंती केरोबींक दवरले. देवाचें उतोरयें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदी, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदी, सासणां थावन सासणां पर्यंत तूं देव. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुतांत वांदू चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता, अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचें सोपन कशें फुलत्या थोणावरी मनशांचो जीव तूं नाच करताय. सकाळचें ती किल्लोता आनी वाडटा, सांज पावली म्हळ्यार बावून सुकता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे थे आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जानवाय. परतून ये सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे ताका चुचुरे दिसूं. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. हुंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसुल्ली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिश्यांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुरे दिसतात. कित्याक पळयात, आज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपवासी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर थकून पडटलीं. तो तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस थावन आयलोलीं आसात. आनी शिश्यांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातले. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें 7. ताणें लोकांक धडणीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे घेवन आनी बापायक दिन वासून ताणें ते मोडले आनी वांटून शिश्यां कडेन दिले. आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्योच धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसलेल्यो. तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलेल्या कोड्यांनी 7
कोरोंड भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोकडोच आपल्या शिश्यां बरोबर ओड्यार चडून दालमुत्ता प्रांतांतलो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयज भयणीनो आनी भावनो 2 उतरांचेर आमी नियाळ करया. एक म्हणजे दुसऱ्यांचेर बोगलांट आनी दुसरें उतर जबाबदारी. आमी खूब फाटी बोगलांट घालता दुसऱ्यांचेर. म्हणजे कितें कोत्ता जबाबदारी घेना. पळयात एवेन बोगलांट घालें सोरपाचेर, आदावान घालें एवेचेर. हे भाशेन जबाबदारी घेना ताणें. हे भाशेन जाता. जेजू जबाबदारी घेता. म्हळ्यार तो जाणा ह्या लोकांक जेवंक खावंक मेळोंक ना. 3 दीस म्हजे सरशीं आसात. धाडीत जाल्यार पयशिल्लीं आसात तीं वाटेर पडटलीं. तांकां कितें तरी दिवया. कितें दितल्या जें थोडें आसा पळय तें तरी आमी हाडीत ताचेर तो आशिर्वाद घालून तें सुबेज करता. म्हणटच म्हजे भयणीनो आनी भावनो आमच्या जिवितांत खूब म्हणल्या हितून वस्तू उण्यो आसात. तेन्ना आमी कितें करूंक जाय. तांचे कडेन देवान पळय म्हाका दिवंक ना तांकां दिलेलें आसा. हे भाशेन आमी दुसऱ्यांचेर बोगलांट घालूंक फावना. ना, आमी जबाबदारी घेवंक जाय. सायबा तुवें म्हाका इतलेंच दिलां, हें तुका दिता, तूं तें घे आनी ताचेर आशिर्वाद घाल. मागीर कितें करतलो तो आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक वाडयतलो. असलें करच्याक आमी कितें करूंक जाय. सदांच मागण्याच्या अनुभवांत आमी रावंक जाय. मागणें कसलें करूंक जाय. ज्या प्रमाणे आमी आमच्यो वस्तू घेनय पूण जेजू सवें जियेता पळय तसलें मागणें. कसलें जावंक जाता तें. तो म्हजें सवें, हांव ताचें सवें. सुस्कारांत आमी जेजू सवें आसता आनी तो आमचें सवें आसा. सुस्कार घेतलो म्हणटच जेजू आमचे भितर आसा. सुस्कार भायर सुटना आमी जेजू सवें आसा. असलें मागणें आमी पत्करया आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जातलें. तुमची सगळी मागणी देसा आसात ती मनांत धरून ह्या मागणी आतां आमी करया. सोर पदवेदारान काकृत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें बसत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळें आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोधरा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, खूब वॅक्सिनां आतां आयिल्लीं आसात. तांचो बरो परिणाम जावंक आमी तुजे कडेन विनंती करता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजी जाणवें उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 31 C8. Bapak manan gongol bailo zai kalzachi koribok di takanaka bolidana zai peliachi doya pridi mogal bapa mandutuke mogan keli hibiduni mogal bapa mandutuke mogan keli hibiduni bapak manan bangga
भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुजे नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयुबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदिरान सासणाच्या देवा सर्वकालीन सर्ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे थळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच फुरीं जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ते आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त तुमचें पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओपता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडूनची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा. फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागेवन सुजे बागेवन दवरून दोत आनी सर्वकालीन तुका मानवलें तें सगलें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पददार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आमी आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रायज आमकां येवन. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पळून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र शुभेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशेबर म्हणून तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू तूं पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागतां म्हज्या काळजांतूच आसल्या पर्यंत तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां तुजे सोरशिल्लो कडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज 74 D46 जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच आमी दोळे धांपून जेजूक एकवटून हो वेळ सारया घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान
म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. मागुया विस्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सूख तूं आमकां बासायताय ही तुजी बासावणी वेगी शाती पावय म्हूण मी मागता जेव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेर कडेन मागचें आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा आमेन. गीत घेवया पेज 222 T39. नोमान तुका स्वर्गाचे माराणी नोमान तुका बोडव्यांचे सायबिनी दारोग आमचो तुजे सुनूक चलो आनी उजवाद संसाराक प्रकाशलो